काणकोण ते मडगांव हायवेचेर पाडी हांगा आमी पळयता हें शार्प टर्न आसा आनी ह्या शार्प टर्नाचेर राती एक्सिडेंट जालो. हो एक्सिडेंट वॉल्वो बस आनीक स्कुटर हेजे मदीं जालो आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर गोकुळ्ळे ह्या गांवांतले दिलीप वेळीप आनी संदेश गांवकर हे दोग जाण भुरगीं सोंपले. हो शार्प टर्नाचेर हेजे पयलीं खूब जाण एक्सिडेंट जाल्ले आसात आनी खूब बळी गेल्ले आसात. हो रस्तो अरुंद आशिल्ल्या कारणान हो एक्सिडेंट जातात असो ह्या थळाव्या लोकांचो आरोप आसा. ह्या कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनान ह्या एक्सिडेंटा भितर जो ड्रायव्हर आशिल्लो बसीचो वॉल्वो बसीचो ताका सद्या अरेस्ट केल्लो आसा. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. काल हरवळ्या सुपाची पूड साखळे हांगासर होणा साखळे ह्या मेन रस्त्याचेर शिवशक्ती पेट्रोल पंपाच्या लागीं एक एक्सिडंट जाला आनी त्या एक्सिडंटाच्या भितर एक मनशाचें मरण आयलें आनी ह्या हितून अशी म्हायती मेळटा की 2 टू व्हिलरी हांच्या भितर एक्सिडंट जाल्ले आनी एकट्याक संदीप गावडे म्हणून ह्या 46 वर्साच्या मनशाक मरण आयिल्लें आहा. तो अशे म्हायतीनुसार सांगता की तो साखळेच्यान फोंड्याच्या दिशेन वयतालो आनी फुडसून जी एक्टिवा येतली ती एक्टिवा आनी त्याच्या भितर समोरासमोर एक्सिडंट जावन ह्या हितून ताका जो डिओ जो चलयतालो ताका जागेचेरूच मरण आयलें अशी म्हायती मेळटा. जाचो डॅथ जाला त्याच्या रिलेटिव्जांनी कंप्लेंट दिल्या त्याच्या बद्दल बिचोली पुलीस तपास करून फुडें चवकशी करीता. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.